काणी बोटलेर बरयणार स्टॅन आगेरा मुल्की सादर करता मेल्विन कलाकुल. लॉरेन्स आल्वारिसाक जाग जाली. जाग जावच्यान कितें महातू. फाटल्या 40 आनी 6 वर्सांनी तो हर एका सकाळी सौर मनशां बरी कळनासतना उठला. जावंक पुरो थोडे पवटी वेग्गी उठला या हेर थोड्या संदर्भांनी गळाय जाल्या. पूण सडावत 5:30 वरांचेर उठोवंक ताका अलार्माची आवश्यकता ना. सकाळी उठून त्वरित सुडसुडीत जावचें हर एका मनशाच्या जिणेंत एक पंत आव्हान. हे चॅलेंज सोलवनासतना स्वीकार करच्यान लॉरी मेस्रीक विशेष ददोसकाय. ताची वळख आसच्या वर्तुळांत बायल आनी ताची 3 फळां सोडून सौर भुरगीं आनी वडां ताका लॉरी मेस्री म्हूण उलो मारताली. मिस्टर लॉरेन्स आल्वारिस म्हूण कोणेय आपयल्ले ताका उडास ना. एक नवो सकाळ, एक नवी तारीख, सौर सदांचे परी. तरी आयच्या दिसाक आनी हेर दिसांक जायतो फरक. स्वप्नां आनी आकांक्षा रुता करून ताणें जिणेक दिशा दिल्ली. ल्हान तर दुबळ्या कुटुंबांत जल्म घेवन हायस्कुलाचें शिकप अर्द्यार रावून फिरगस पाद्रीच्या घरा साद्या कामार आसल्या ताका शिकप मुखारसून आखरेक सरकारी इस्कोलांत लॉरी मेस्री म्हणची मर्याद समाजेन जोडचें सलिसायचें. साद्या लॉरेन्स जावन लॉरी मेस्री. धवड तो ह्या गांवांत जियेनातलो. माडिकेरी लागसार एका इगर्जेन ताचे कुटुंबाचे कश्ट पळयोवन इमानुएल पिंटो नांवाच्या एका पाद्रीन ताका कामाक घेतिल्लो. पिंटो पाद्रीच्या सहवासान ताका शिकपाक प्रेरीत केलो. पदवी आपणावन शिकोवची तरबेती उत्तीर्ण जावन मेस्त्री जाल्लें सादान असामान्य म्हूण ताका बगल्लें. उपरांत नर्स लागीं काजार. तेका सोबीत भुरगीं. दोगां चेडवां हायस्कुलान आनी एकलो चेरको प्रायमरान शिकताली. जिणेन झुजचें हट ताचे थंय आसलें. स्वप्नां सत करचें हट, आकांक्षा हकीकत करचें धैर्य. ताची आवय बापूय गटार कुलकारां जावन जियेल्लीं आनी मातयेक गेल्लीं. तांणी देखनातलें हाणें जोडिल्लें. कुलकाराचो भुरगो म्हणच्या स्थितींतावन ह्या पावंडाक पावचें म्हळ्यार खुशालायची गजाल. हेर साद्यांक हें साध्य न्हय म्हूण लॉरी मेस्त्री पातयेल्लो मात्र न्हय, भर्म आनी हंकाराचें वजन तकलेन केदाळा रिगलें म्हूण तोय नेना. ताचे आकांक्षा स्वप्नां आनी लॉरी मेस्री म्हणच्या साधनाचेर खुश नातली. तो वयर सोडूंक आशेतालो. आयले वर ताणें उंच पदवेची परीक्षा दिल्ली. एका खासगी इस्कोलांत हेडमास्टराच्या स्थानाक तो उमेदवार जाल्लो. मुखल्या वर्सांनी कॉलेजींत लेक्चरर जावची साध्यता आसा म्हणून तो जाणा आसलो. निवराव जावचे पयलें खंयच्याय कॉलेजीचो प्रिन्सिपल जालो तर आपणाचें साधन विवासूंक कोणायक उतरां मेळटीत. कुलकाराचो भुरगो जावन आराम जाल्लें पयन प्रिन्सिपलाच्या बसकेक पावतलें. यशस्वी जिणेक आकांक्षाची उंचाई आवश्यक, बलिश्ठ साधनांची बुन्यादी आकांक्षाची उंचाई. गुवण न्हिदून आसल्या बायलेक दोचून गेलो ना. नानयेक वचून थोड्या वेळान जेवणाच्या मेजा लागीं पावतना रायू चायेचें कॉप घेवन हजर जालो. गुड मॉर्निंग मेस्री, नम्रपणी म्हणालो रायू. रायू प्रायेन 13-14 वर्सांचो. ताच्या बाप्तिस्माचें नांव रैमान. आवय बापूय सोडून अनाथ जाल्ल्यान माडिकेरीन आसच्या माद्र मावशेन ताका लॉरी मेस्त्री लागीं कामाक धाडिल्लो. मेस्रीक एका बोटलरची गरज उदेल्ल्यान ताणें इन्कार केल्लें ना. पाटी वंदन लॉरी मेस्त्रीन केलें ना. रायून जनेलाक शिरकयलें दिसाळ हाडून मेस्रीक दिलें. चायेक कितली साकर घाल्याय, डायबिटीस फुंक्याक दिवची आलोचना केल्याय गी. रागान दुरसालो मेस्री. साकर चड जाली. सॉरी, काल उणें जाल्ली म्हणल्याक आज इल्लीशी चड घाली. मातें करपिलें रायून. रायूक लॉरी मेस्त्रीचेर विशेष अभिमान. मेस्त्रीची सेवा करचें बाग म्हणच्या जिन्सी गळतालो. एक बरें उतर केदाळ आयकोंक मेळटलें म्हणून राखून रावतालो. पूण मेस्रीक मात्र रायूक देखतना कळीत नातली निर्लक्षा. हाच्या हर एका कामान दुरसोणें. च्या पातळ जाल्या, साकर चड उणें जाल्या, नाश्तो सोमाना, नुस्त्याक मीठ तिखसाण सोमाना, सांबाराचें मिश्रण सुकलां. एका दिसाचो मेत सर सारकें जालां म्हणचें उतर रायून आयकोंक नातलें. मेस्रीक खूश करून कितलें प्रयत्न केल्यारी तो कित्याक आपणाक कांटाळता म्हणच्या सवालाक रायू लागीं जाप नातली. बोटलेर मुनीस न्हय.
खाली चायेचें कॉप घेवन सुडसुडीत मेटांनी फाटीं कुजनागवाच्या रायूक देखताना लॉरी मेस्त्रीक पिंटो पाद्रीच्या गोरसो उडास येनासतना गेलो ना. दिसाळें मेजार गळोवन तो घराबाहेर तो निकळलो. अर्दें वर वॉकिंग ताच्या दिनाचरीचो एक वांटो. ताणें सरारा मेटां विंचलीं. सांगाताच एक चिंता नाका म्हळ्यार जागे जालें. हो रायू आळशी बिलकुल न्ही, तरी ताची सुडसुडाई आपणा कित्याक विरार करता. सकाळीचो ताज हावो तोंडाक मारलो आनी शिरांनी प्रवेश जालो. रायू विशीं चिंतचें अनावश्यक म्हूण भोगलें ताका. आयच्या सोबीत दिसाचें महत्व रायू तसल्या सामान्य बॉटलरा विशीं आठोवन उणें करची इच्छा ताका नातली. महत्व? आज सकाळीं एका खासगी इस्कोलांत हेडमास्टराच्या स्थानाक अंतिम इंटरव्यू. पास जालो तर जिणेंत एक माळय वयर पावलो अणभव. तकलेर नवें पाग, चड सांबाळ, चड बर्म, स्थान आनी फुगली मर्याद. ह्या इंटरव्यू विशीं बायल भुरग्यांक 15 दिसां आदीं सांगिल्लें. वेच्या आदीं बरें मागूंक ती ह्या दिसाक अत्रेकान राखून रावल्लीं. हेडमास्टरचो हुद्दो लाभलो तर तांचो आनंद लिमीट चुकोवन उमथोंक आसा. आदीं कुलकाराचो भुरगो आनी आतां मेस्त्री. मेस्त्री तावन हेडमास्टर, वेगीच लेक्चरर, उपरांत कॉलेजीचो प्रिन्सिपल. सर्व साध्य. मनशाक गरज, आकांक्षा आनी तदेक प्रयत्न. आपणा शिवाय खंयच्या सामान्य मनशाक हें साध्य? रायूक हांसो आयल्यो लॉरी मेस्त्रीक. सांगाताच आपणा थंय तो कुबाळ्ळो. ह्या रायूक आपणाच्या चिंतनांनी गरजे पयलीं प्रामुख्यता दिल्या. सकाळींची भोंवडी सोंपून फाटीं घरा पावतना 6:30 वरां. निमाण्या स्टीवनाक बेड्डार दोंगून उठोवचे प्रयत्न करताली बायल स्टेल्ला. लिसांव करूंक दुवो मारी आनी जेनेट बसुल्लीं. तरी पिसी पिसी करून गोट उलयताली. आपणाच्या इंटरव्यू विशीं उलयतात आसतलीं. अभिमान पावलो लॉरी मेस्त्री. स्टीवनाक उठोवन तयार करच्यांत मेस्त्रीन स्टेल्लाची मजत केली. उपरांत तो नाणये गेलो. येदोळपर्यंत हेडमास्टरच्या हुद्द्याक दिवंक आसच्या इंटरव्यूचो उल्लेख कोणेय केलो ना समाधान भोगलें लॉरी मेस्त्रीक. नाश्तो करतना जेवणाचे मेजार खंडीत चर्चे जातले तो बरो बसलो. 7:15 तो न्हावन आनी न्हेसून नाश्तो करूंक हजर जालो. तूं कित्याक गंभीर दिसताय? स्टेल्लान सवाल केलें. सरू समा आसा मू? सोमा आसा, मेस्त्रीन जाप दिली. कितेंय सोमाना तर डॅडी आमचे तावन कितेंच लिपयना म्हणालें जेनेट. वय गे डॅडी, तुवें आमचे तावन येदोळ कितेंच लिपोवंक नाय? मारियान मुखार सिलें. लिपोवंक कितें आसा म्हणून? स्टीवनान आपली दाय गेली. हांचे तावन आपणे कितें लिपयलां तें आसो. हेडमास्टरच्या हुद्द्याची इंटरव्यू आज म्हणून परत तांकां उडास करून दिव्यांगी या कोणाच्या उडासाचें निरीक्षण करया. 15 दिसां आदीं ह्या इंटरव्यूची खबर सांगतना ती संतोशान नाशिल्ली. आज कुटुंबाचो एक सांदो सुमेत आपणाक गुड लक मनशाक खबर ना. तो अजापलो. जिणेंत असल्या म्हत्वाची घडी उडास दवरचें तांकां गरज म्हणून भोगना. आपणे जावन परत उडास करून दिजय. कोणाय की परवा ना? रायो, रागान उलो मारलो लॉरी मेस्त्रीन. कितें मेस्त्री? रायू गडबडून कुजनतावन भायर आयलो. इतली बेबारो कित्याक? ताणें विचार केलो. तांदलाची मुटली अशी आसतात. सापताना दान दुखतात. जाल्ली फातरांपरा चड घट आसात. भोवशा तुवें घालो नाल्ल पावूंक ना. तूं नांवा खातीर एक बॉटलेर रांदूंक केदां शिकताय की तो सर्गा वयलो देवच जाणा. कितें जालां तुका? मुटली इतल्या रोसाळ आनी मोवाळ आसात. स्टेल्लान रायूची पार्त घेतली. तूं कितेंच नेनाय मुरमुरलो लॉरी मेस्त्री. आपणाची इंटरव्यू उडास दवरून बरें म्हाका जाय म्हणजे ज्ञान बायल भुरग्यांक ना? कोणेय जाप दिली ना. नाश्तो करून सर आपापले कामाक लागली. रायून मेज साफ केलें. 8 वरांचेर स्टेल्लाक नर्स जावन काम करच्या आस्पत्रेत जावन मिनी बस येतालें. ती न्हेसून वेळार भायर गेली. 8:30 वरांचेर ते गाय भुरगीं इस्कोलाचें बस धरून भायर चमकाली. आतां घरा भितर उरले मेस्त्री आनी रायू मात्र. हरशें 8:30 वरांचेर तोय न्हेसून इस्कोला वतालो. आज 10 वरांचेर इंटरव्यूक हजर जावंक ताणें रजा गेल्ली. हेडमास्टरचो हुद्दो जोडूंक आपूण कितल्या वर्सां स्वप्निल्लो. आज परीक्षेची घडी लागीं येताना मोगाच्या मनशातावन एक बरें उतार समेत आयकूंक फावो जालें ना. लॉरी मेस्त्री निरासलो.
9:30 आपल्या बॅग घेऊन तो वसोंक तयार झालो. घरातून भायर निकळताना एक ग्लास उदक पिवची ताची आदली सवय. राईयून दिल्ले उदक तो पियलो. भायर वसोंक ताणें पांय मुखार काडले. तो गेल्या उपरांत दार बंद कर खीळ घालूंक राईयून मेस्त्रीचो फाटलो केलो. ती कंत आनी उदासपण ताका बरें लागलें ना. आपणें सकाळीं खुद्द उडास करून दिल्लें तर सौर आपणाक बरें मागता आसली. तरी आपलें कुटुंब आपणाची पर्वा करता तर हें तांकां विसरूंक साध्य? ताची तकली पिसांत जाली. तो सवकास मेटान देवलो. मेस्री, रायूचो ताळो आयकून ताची साल रावली. आतां हांव खंय वता म्हणून दया करून विचार नाका. मेस्रीन गुवण दान चबलें. तूं खंय वेताय म्हूण हांव जाणा आसा मेस्री. गुड लक मेस्री. कश्टांनी उलयलो रायू. गुड लक? अजापलो लॉरी मेस्री. आईचे दिसा तुम्ही हेडमास्टर जावचे चॅम्स आसा म्हणून तुम्ही थोड्या दिसा आदी सांगताना हांवें आयकल्लें. तुमचें काम सुफळ जावन दिवून हांव दिंबी घालून आल्तारी मुखार मागतलो. रायूची घालती उतरां लॉरी मेस्त्रीच्या काळजादाराक लागीं सरपडली. थँक्यू म्हणजे उतर मेस्त्रीच्या जिबे लागीं आयलें तरी भायर निकळलें ना. एक मामुली बोटलरचो उपकार बावडूंक ताचें गण आयकलें ना. रायूचो निस्वार्थी अभिमान परकून पळोवन येतले परी ताणें नाटण केलें. बस स्टॉपार दिवशी मेटां काडच्याक ताणें इरादो बदलिलो. आईचें हें अंतीम संदर्शन सुफळ जातलें म्हणचें बगाप अवचित्त बोळ जालें. ऑटो रिक्षा रावून तो भितर रिकलो. वेळा सांगून ताणें वेळाचें निरीक्षण केलें. हेडमास्टर जालो तर एक स्कूटर खंडीत गेजे म्हूण निश्चय केलो. संदर्शन तिरसून फाटीं घरा पावतना वरां 12 उतराल्ली. भुरगीं इस्कोलांतून घरा फाटीं पावतना 2 वाजतालीं. स्टेल्ला सांजेची 6 जाल्यार उपरांत फाटीं पावताली. दार उक्तें गेल्ल्या रायूक मेस्त्रीच्या इंटरव्यूआचें फलितांश विचारूंक तोंड उक्तें केलें तरी धैर्य पावनासतना मौन रावलो. लिंबो असल्यार शरबत करून हाड. गाम पुसून मेस्त्रीन फरमायलें. कुजनाक दावून 5 मिनटां भितर ग्लासांत लिंब्याचें शरबत रायून हाडलें. रायूचें हाल साल जिवाळ. किना भितर काम तिरसून हजार जातलो. पिंटो पात्रीच्या घरा कामार आसतना आपणाची सुडसुडाय ह्याच मट्टार आसली. हेक, कितें शरबत घालाय तुवें? फुसफुसलो लॉरी मेस्त्री. सॉरी. रायूचें मुखामळ बावलें. सत्य सांगचें तर शरबत एकदम बरें आसा. हासलो लॉरी मेस्त्री. मेस्त्रीन आपणाचें होगलाक केलें. पातयेवंक कश्ट लागले रायू. फकत कोडी आनी देंगणे आयकल्ल्या तोंडांतल्यान मै पासांनी हांसो. तूं म्हजे जावन कितें आशिताय रायू? चिंतून सवाल केलें लॉरी मेस्त्रीन. तुमी हेडमास्टर जावंक आशेता. नेण्ट्या भुरग्या बरी उलयलो रायू. हेडमास्टराची नोकरी म्हाका मेळ्ळ्या. मेस्त्रीचो स्वर बोगनांनी कंपलो. निजायकी देवान मागणें आयकलें. रायूचें मुखामळ प्रकाशलें. ह्या घरांत सोर म्हज्या जिणयेन ह्या दिसाचो म्हत्व विसराली. पूण तुवें म्हाका उडासान बरें मागलें. मेस्त्रीन उतरांत मूण सारली. म्हज्या सुफळ संदर्शनाची खाणीक जावन हांव आज तुका कितेंय दिवंक आशेतां. कितें जाय सांग. हांव नरगालो रायू. दक्ष नाका सांग. हांव कश्टांनी मुखार सरलें रायून. म्हाका शिकप मुखार सूंक अवकाश लाबात मेस्त्री. म्हाकाय तुमचे परी जिणीभर बोटलेर जावन मरची आशा ना. उडोवन पडलो मेस्त्री. आपूण एका काळार बोटलेर जावन आसलो म्हणून लिपयलेली खबर हाका कशी कळी जाली? पिंटो पाद्रीच्या घरा आपूण बोटलेर जावन आसलो म्हणचे सत हो कशें जाणा जालो? खुटमातान लिपयिल्लो विशय हो कसो जाणा जालो? तरी तो आपणा कित्याक ताका सरी करता? आपूण लागांतलो एकलो एका मामूली बोटलराच्या स्थानांतवन वयर पावचें हेरांक साध्य? वा रायूक साध्य? बहुशा रायूक हें साद म्हणचें जाणा आसून मोसरान आपूण ताची बेपारो करता. तो आपणा बरी यशस्वी जावंक नवचो म्हणसो अशीर मनोभावाद्वारे ताची सुडसुडाय आपणाक विरार करता. पिंटो पाद्रीन आपणाक अशेंच चिंबिल्लें तर आपूण आज ह्या मट्टाक पावतो. हांव बोटलेर जावन आसलो म्हणून तुका कोणें सांगलें? आतुरायेन विचारलें मेस्त्रीन. हांवें पारकिलें. सुडाळ जाप दिली रायून. रांदपाचें ज्ञान आसल्या मनशाक मात्र आळेनांत कितें चडून जाला म्हणून सांगूंक साध्य.
तुम्ही दाखविलेली सुखी ऐकून ऐकून क्रमेण म्हाका दुबाव जालो. उपरांत आदले फावटी मात्र मावशी रावोंक आयल्या तोड हांवें म्हजो दुबाव परिहार केलो. रायूक अभिमानान आपल्या विंगेन आरावंक लोरी मेस्त्री प्रेरीत जालो. तशें ताणें केलें ना. ताचो बर्म आनी गण आड आयलें. पूण रायूचें शिकप मुखारसूंक आपूण खंडीत माजत करतलो म्हणून ताणें निश्चय केलो. देव बरें करूं.